हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो गायज आयच्यान हांवें स्टार्ट केला मिनी ब्लॉग आणि हो फर्स्ट आसा म्हाजो मिनी ब्लॉग. सो चला तर स्टार्ट करूया. आणि पावसान भायर भरपूर काळोख केल्लो पळोवंक शकता तुमी. एकदमच काळोख जाल्लो आणि आमचें घर. तरी पूण हेरीक आमच्या वॉकिंगेक येवपाकूच जाय. आणि हांगसर भरपूर सामको पावस पडलेलो, तोय बी गोटांचो पळोवंक शकता तुमी. आनी एकदम गोटां पावसान भरपूरशी पडटाली. आनी हेरयांचो हांगसर वॉकिंगेक वयतालो आनी सगळ्याकूच सामको कैर कैर जाल्लो गोटांचो म्हणटात तसो. आनी हांगसर एकदम वातावरण थंडशें जाल्लें कारण पावस पडटलो. पण आमकां कांय फरक पडना. हेरीक तर वॉकिंग करूंकूच जाय, पावस पडो नाल्यार ना पडो, हे वॉकिंग तर जाय. आनी आतां पळयात पावस स्टार्ट जालो आनी हेरी सामको म्हणटा तसो धांवत येवपाक सुरू जातालो कारण वारो आनी पावस एकदम सुरू जाल्लो. भरपूर भयानक वारो सुटलेलो आनी पावसूय स्टार्ट जालो आनी हांव हेरीक उलो मारतालें. आतां बरो पावस लागलो. घरान येताच सामको पावस स्टार्ट जालो आनी थंड थंड वातावरण जालें सगळ्याक. सो हांव भायर बसून पावस एन्जॉय करता, एकदम थंड वातावरण एन्जॉय करता. काय बरें पावस एन्जॉय करतालें, पूण बसलेलें काय पळोव नजो. सोमतीच येयली प्लास्टीककारां. सो प्लास्टीक तांकां दिल्लें बरें, हरशीं म्हणून ते थंय पडोन उरतले. सो चला तांकां प्लास्टीक दिवया. सब निकालो. है तो निकालो इधर से, लेकिन संभाल के. हाँ, सो गायज ती प्लास्टीक बीन घेवन गेली आणि आयचो मिनी ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो मिनी ब्लॉग आवडलो आसतलो. मिनी ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. बाय.